साची भेट काढून एकामेकाला ती आडून पावया बापा तेंका तुझ्या एका मोना लोकां आडलाय लागी ओडून आता तुझी कृपा सोड दिता उरका सुमिस्ता मी एका काळजा एका काळ्यान किती गायता मोनानी कळसा एक जाता एकच पोटात कशे जावो म्हाका बापा तुझे बेसा एका काळ्यान किती गायता मोनानी कळसां एक जाता एकच पोटात कशे जावो म्हाका बापा तुझे बेसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्याय सोबे आसो. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावा भरिनो अरे एक मनशाक काळीज दिला न्ही देवान दिला न्ही दिला गे ना काळीज कित्याक दिला आमी काळीज धाडटा न्ही काल्याक धाडटा काल्याचो संकेत मोगाचो संकेत न्ही गी विश्वासीपणाचो संकेत न्ही गी वय गी न्ही जर देवान आमकां हें काळीज दिलां तर तें मोग करूंक विश्वासान सांबाळूंक वय मू तें काळीज धरून केल्यार तें मोग आसा गी विश्वासपण आसा गी आयचे किर्तनकारांनी सवाल करता जर तूं सर्वेस्पराक तुका उलोव मारता तर तुजें काळीज धरून करनाका आज जोडया दोळ्यांनी दांपया जावं पुरो आमच्या उतरांनी जावं पुरो आमच्या करण्यांनी आमच्या साल समक्यांनी या आमच्या चिंतपांनी आमचें काळीज धारून केलां तर सोम्या लागचे वखसाने मागया सोम्याची काकोट मागून सांगात आमी मागया हांव पत्की सर बदल्या देवाक आनी तुमकां भाव भरिनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मोनान चिंतून तोंडां दुसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हडलो अपराध ह्या बसत बगेव सदां संवकार मरे सगळ्या देवतांनी भुगता आनी तुमकां भाव भरिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता सर पदिदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. आमच्या इराद्या सांगाता मीस कोणे दिला तांच्या इराद्या पासत आमी मागया भोवरती आनी महिमेवन देवा तुझे मुखार खालती जावन आमी हे प्रार्थना करता आमच्या सोडण्याची परब लागीं पावत येता तर पास्कां सगूट
ओडे भक्तीन आनी सुफळायन संभ्रव आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एक मोनान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांवें ताका ही एक आज्ञा दिली, म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातेल्यात. हांव तुमकां फरमायता ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतलें. पूण तांणी पाळो दिवंक ना, तांणी कान दिवंक ना. आपल्या खोट्या काळजाचे दारुणायेन ती चल्लीं आनी आपले तोंड म्हाका दाखोवचे बदला आपली पाट म्हाका दाखयली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसांत हांव आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणून आसता. हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवका प्रवाद्यांक धाडलें, तरी तांणी म्हजें आयकूंक ना. म्हज्या उतराक तांणी कान दिवंक ना. ती दारून रावलीं आनी आपल्या पुर्वजां प्रास पास्ट जालीं. देखून तुवें ही सगळीं उतरां तांकां सांगूंक जाय, पूण तुका ती चीत दिवची नात. तांकां तूं उलो मारशी जाल्यार ती जाप दिवची नात. देखून तांकां सांग, ही परजा सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना वा शिक्षीत जावंक इन्कार करता. विश्वासीपण न पयस जाला. हें उतर तांच्या तोंडांतलें सरून गेलां. देवाचें उतर. देवाचें वडुपकार. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका. संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासया. आमच्या तारणाचे खडप जावन आसलेल्या स्तुती करू ताचे समोर येव्या. गीतां गायनांनी ताची कीर्त गाव्या. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका. सर पडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवाची बिंब्यांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सर्वाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तोही. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका. आस्ता सोताळो तुमकां आयकत जाल्या अरण्यांत दिल्ले बरी तुमची काळजां धारून करिनाका. थंय मेरी बांताली मासान तुमची
काळच्या पुर्वसांनी मुझी महत्कार्यां देखल्यानी म्हाका पारखिलो आनी मुझी परीक्षा केली. सर्वीस पुरा सुटाळो तुमकां आयकस जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका. सर्वीस पुरा सुटाळो तुमकां आयकस जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक पोटी जेजू एक मोनो देवसार सोडयतालो. देवसार भायर वेतच मोनो आसुल्लो तो उलयलो. तो व्हड लोक विस्मीत जालो. पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले देवसाराच्या मुखी बेएल्झेबुलाचे शातेन तो देवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींतावन एक कुणाकर दाखय जाय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगूंक लागलो अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्लें खंयचेंय राज्य विबाट जायनासता रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घराणें देसवाट जायनासता उरना. तेच परी सैतानाचेच पक्षेचे एकमेका उपराडतीत जाल्यार ताचें राज्य उरचें कशें. हांव बेएल्झेबुलाचे शातेन देवसार धांवडायता जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन धांवडायतात. अशें ताणींच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेलें बरें जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देवसार धांवडायता जाल्यार दुबावावीण देवाचें राज तुमचें तें येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपलीं हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बोदेक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगता ना तो म्हजे विरोधूच सई. जो कोण म्हजे सांगता आपूण जायना तो निजाके शिमटायता. देवाचे उतर हे वखनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, म्हाका एक सवय आसा खालांगी म्हळ्यार म्हाका थोडेसान ती पसंद जाल्यार त्या विशयान इसार करची या विसार करची सवय आसा. एक 1.5 म्हयन्या पयलें एक बोशा दादलो आनी स्त्री ती 60 वर्सांची जावन पुरो दोगांय 60-55
त्या येतीची जावंक बरो तांकां पळयत आसतना म्हाका एक सवाल करया म्हूण बगलें कितें की तांच्या तोंडांत एक कलोगी एक अंजाळपण एक कालेंगी एका तरेची सोबाय आसतली दोगांयच्या तोंडांत. सो हांव वचून तांचे लागीं सवाल केलें तांचे लागीं विचार केलो कोण कितें हें म्हणून. ताच्या उपरांत हांवें तांकां सवाल केलें न्ही तुमच्या तोंडार एका तरेचें एक मुग्धपण एक अंजाळपण आसा कित्याक गे म्हणून. ताका तांचे जांप म्हाका बारी खुशी लागली. दादल्यान आनी बायलेन म्हळें फस्ट म्हळें हो म्हजो पती म्हजो मोगासो. बायलेनी तेणें सांगलें म्हजो ह्या दादल्यानी सांगलें ती म्हजी पती म्हज्या मोगाची. हांवें मागीर सवाल केलें कित्याक मोगाची गे म्हणून. हांव फाटल्या इतल्या वर्सांतून ताणें सांगलें हांव आयकतां हांवें सांगलें तो आयकता. इल्लें पिरी पिरी पुरी पुरी आसा जाल्यार हांव ताका पाती येतां ताचेर विश्वास दवरतां. तिणें तेंचो जाप दिलें आनी उपरांत साडीत उलोवंक वचूना पूण हें सत कित्याक जें कितें काळजांत आसा कुडींत आसा तेंचो तोंडार आसचें वैगी न्ही कितें म्हणटात वैगी न्ही. आयची वाचपां आमकां हेंच शिकयता विश्वासपण आनी देवाच्या उतराक खालतीमान. विश्वासपण आनी देवाच्या उतराक खालतीमान. आयच्या पयल्या वाचपाक आमी ह्या जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत भोव अपुर्बायेन जेरेमिया प्रवादी थंय सांगता हांवें तांकां आज्ञा दिली कसली आज्ञा. हांव तुमचो देव तुमी म्हजी परजा. हांव तुमचो देव पळय उतरां हांव तुमचो देव तुमी म्हजी परजा. म्हजें उतर तुमी पाळश्या जाल्यार म्हजी आज्ञा तुमी पाळश्या जाल्यार तुमकां सूख मेळटलें बरें जातलें तुमी संतोश बरी जातल्यात उल्हास बरी जातल्यात तुमचें जिवीत बरें जातलें. पूण कितें केलें ताणें म्हजे आज्ञाक पाळो दिवना. कितें नेगेटीव एनर्जी नकारात्मक सकत बळें कशें. ताणें म्हज्या उतराक पाळो दिवना पयलें. ताणें म्हाका कान दिवना दुसरें. ताणें म्हाका ताणें खंय सांगलें तुमचें तोंड दाखया म्हूण ताणें म्हाका तांची फाट दाखयली. ताका जेरेमिया प्रवादी सांगता होच तांकां तूं सांग हिंच उतरां सांग हांव तुमचो देव तुमी म्हजी परजा. ती तूं कांय आयकनात तूं कांय खाण दिनात कित्याक तांचे तोंड विश्वासीपण नपयस जाला. पळया उतरां तांचे तोंड विश्वासीपण नपयस जाला. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आमी सालत्या संबंदान आतां हांव हांगा कोवळ्यांत आसता न्ही जर म्हज्या ह्या जागा विशयान म्हाका विश्वासीपण ह्या म्हज्या वडिलान म्हाका सांगलें हांव आयकना तर थंय फूट येता पळय की न्ही सादारण संबंद. आतां तुमच्या घरा संबंदान बापाय ह्या भुरग्यां मदें तो विश्वासीपण ह्या ते आज्ञा पाळचें ना तर थंय फूट येता सारकें. खासारी जिवितांत तशेंच खंयच्या संबंदांत आमी घेवया विश्वासीपण एकामेका आयकोन समजून घेवचें ना तर थंय एका रितीची फूट येता. ताकाच तुमी म्हणटा इस्रायल परजे तुमचें थंय अशें विश्वासीपण नपयस जालां. सांगा म्हाका म्हज्या मोगाळ इश्टानो देव आमचे खातीर एक एक्स्ट्रा मायल काण घेत आसता. कदाळे आमी चिंता की आमच्या भशेन तो दोट्टेन चिंता. ताकाच तो म्हणटा हांव तुमचो देव तुमी म्हजी परजा इस्रायल परजेक. पूण तांचे ते म्हणटात काणी आयकनात उल्याक पाळोय दिनात पुर्वजांचेनी तुमी फास्ट म्हणटा. आनी हांयच्या वांजेलाक आमी या थंय जेजू एक बरी करणी करता. एकल्या मनशाक उलोवंक जायना ताका उलोवणें दिता आनी कितें म्हणटा बेलजेबलाच्या सक्तीन सैतानाच्या सक्तीन तूं करताय. हें कदाळां घडटा काळजाच्या धरुणें घडटा. इफ युअर हार्ट इज हार्डन हें घडलें फारावर आया की इस्रायल परजा वचून इसारताले म्हाका सोडा आमी वचून आमच्या देवाक पुजा करूंक आसा बसयल्या गांव नाका चडूना ताच्या काळजाचे धरुणें तो नाच जालो.
ताकाच हांवें सांगलें आमकां काळीज दिलां तें मोग करच्याक विश्वासीपणान सांबाळच्याक. पयलें बरा आमी सांगचें न्ही व्हडल्या व्हडल्यांच्या घरा कंपाउंड वॉल आसतालें न्ही. कंपाउंड वॉल आसून थंय एक बोर्ड घालतलो बी अवेअर ऑफ डॉग्स म्हणून न्ही नायಗಳಿದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ म्हणून न्ही. आतां तें काडून CCTV कॅमेरा घाल्यात न्ही. यू आर अंडर CCTV सर्वेलन्स वय गी न्ही. हांगा हे घालां CCTV यू आर अंडर CCTV सर्वेलन्स म्हणून हांगा हे घालां. म्हजे एक सवाल आमच्या जिविताचेर आमी कादळा पारो केल्लो म्हळ्यार जागृताय केल्ली आमच्या चिंतपा वयर आमच्या व्यक्तित्वा वयर आमच्या काळजाचेर कित्याक गी म्हूण हांव तुमकां सांगता. 3 संगत्यो गरजेचे. 3 डू नॉट एवर कन्फ्यूज विथ द ट्रूथ. सता विशयान तुमी कन्फ्यूज जावचे नाका. कितें सत सर्वेस्पोर आमचो देव जेजू क्रिस्त ह्या संवसारा आयलो खोट्या आनी सैताना विरोध झुजोवंक. हें सत वय की न्ही. कितें म्हणटात हें सत हाचे विशयान तुमी कन्फ्यूज करचे नाका. ताकाच पेद्रू आपणाच्या पत्रान बरयता बी काम एंड विजिलंट. द डेविल इज प्राउलिंग लायक अ रोरिंग लायन लुकिंग फॉर समवन टू इट. तुमी शांत आनी जागृत रावा. सैतान गोरोज घालच्या सिंहा बरी कोणाक ग्रासूंक राखोन आसा. जर त्या पदवे विरोध आमी झुजाचे तर आमच्या काळजांत विश्वासी पोवन आनी देवाच्या आज्ञाक खालतीमान सदांच आसाचे. हें पयलें क्रायटेरिया म्हणटा. हें सत तुमी मोतीन दवरीचे. हाच्या विशयान तुमकां केदींच कन्फ्युजन आसूं नजो म्हणून नजो की थंय तें ना हें ना. 2 संगती आसा देव आनी सैतान. पॉझिटिव्ह एनर्जी द नेगेटिव्ह एनर्जी. बरें आनी वायट काळोख आनी उजवाड हें आसाच. चलते दिसा आमकां दिसता आमी आज उठोन आयला उजवाडलो काल राती काळोख आसलो वय की न्ही. ह्या संगते विशयान तुमी केदींच डावट करनाजो. पयलें. दुसरें सोमी म्हणटा जो जेजू म्हजे पक्षान आसा तो म्हजे पक्षान आसा. म्हजे विरोध आसा म्हजे विरोध आसा. म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो आध्यात्मीक जिवितांत तुमी खेळनाकात. डू नॉट प्ले विथ युअर स्पिरिच्युअल लायफ. नेवर एवर प्ले. तुमी केदींच तुमच्या आध्यात्मीक जिवितांत खेळनाकात. कित्याक म्हणून सांगता हांव थोड्या दिसा पयलें फादर दिपक कडेन थोड्या संगती विशयान हांव उलोवन आसलो. खाले म्हणटा ते नेगेटिव्ह एनर्जी म्हळ्यार कितें या हें सैतान हें सकत आसा की हाच्या विशयान आदीं जावन हांवें आयकल्लें आसा. खंय बी बरें येता सांगा म्हाका. एक आमी बी घालतना खंय बरें येता. खंयच्या जाग्यार बरें येता. खंयच्या जाग्यार बरें येता. खंय फलवत आसा न्ही. खंय जागो कंड्युसीव आसा वय मू. खंय जागो कंड्युसीव आसा थंय ह्या जागो कितें बरो आसा त्या जाग्यार बी घालें तें बरें करून येता वय मू. ताकाच तो म्हणालो आज आमी पुरा बळादीक आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां भावार्थाचें एक कालें एनवायरमेंट आसा. भावार्थाचो ह्या देवाच्या संरक्षणाचो एनवायरमेंट आसा. ह्या परिसर आसा. जर आमी तो एनवायरमेंट काडलें तर जर तो परिसर काडलें तर आयच्या वांदोल्यान सांगली उतरां आसा तुज्यांनी बळादीक येतलो तुजें कितें बळादीक म्हण आसलें लुटोवन व्हरतलो म्हळें न्ही. तशें आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत ताका तुवें म्हळें खेळनाकात. जर आमी आमच्या आध्यात्मीक जिविताचेर पारो ह्या जागृत रावना तर कितें फलवत तें काळीज आसा त्या काळजाचेर ती सकत धाड घालतली. हें सत समजता की. ताका हांवें सांगलें म्हाका हांवें एक दीस आट्टापाडी रेतीरे गेल्ल्या वेळार हांव देवकोन आसतना म्हज्या बगलेक कितें की बळादीक रावलें बरें म्हाका बगलें अशें 3-4 फावटी म्हाका जाल्लें. आनी हांवें पात्रापा लागीं विचारलें कित्याक गे म्हणून. ताका तो म्हणालो फादर हांवें अर्गां दी
देव तुका संरक्षण करनासा म्हणून, संरक्षण करनासा म्हणून. कित्याक आमी जर तर आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत असले संगती इल्ले इडे दिल्या तर आमच्या जिवितांत ताचो प्रभाव व्हडादीक आसता. हे दुसरें क्रायटेरिया. ताका जर आमी देवाच्या पक्षेन आसा तर आमी देवाच्या पक्षेन जियेचेच, जर ना तर त्या पासून आमच्या काळजांत क्रिस्ताचो मोग या ऊब ताची आज्ञा सदांच. ताका स्वामी देव म्हणटा, हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी परजा. तुमचें काळीज, पात्राचें काळीज हांव कान व्हरता, मांसाचें काळीज दिता. हाचो अर्थ कितें? हांव म्हजेंच काळीज तुमकां दिता. समजतात की? ताकाच आमच्या काळजाचेर आमचें कितें काळीज आसा, आमी काळजान चिंतचें. ताकाच आमी कितें आमकां कोणें सांगता ना, दुखलें तर खंय दुखता? हांगा दुखता की हांगा दुखता. सारकें. तिसरें, आमच्या काळजाचेर आमी पारो घालचे. थंय एक बोर्ड घालया, बी अवेर. बी अवेर. कशें बोर्ड घालताय? कशें आमी बोर्ड घालूंक जाता? जर आमी बोर्ड घालता तर भावाताच्या संगतीची बोर्ड हांगा घालीचे. कशें? देवाच्या उतराक, देवाच्या अज्ञाक सदांच निरंतरी पाळो दिवन चलाचे. कित्याक तो कुयेक तिसो मनीस. ज्या मनशा विरोध आमी झुजोवंक येता तो कुयेक तिसो. इज अ व्हेरी कनिंग मॅन. आमी कितले कुयेक ती हाडल्या रे, आमच्यांनी कुयेक तिसो मनीस तो. त्या पासून म्हज्या मोगाळ इश्टानो, भावानो, आयची लितोजी आमकां प्रत्येक रितीन आपयता आमचें काळीज, आमच्यो वाटो सारके करचे खातीर, आमचें काळीज दारून करचे खातीर न्हय, बगर क्रिस्ताचें काळीज आमचें कर्ण आमी जिवोवचे खातीर. अकरेचें, जर आमचें काळीज धरून जाल्यार कितें जाता? आज आमी भावार्थान गट आसा, आमकां एक संरक्षण कितें आसा म्हळ्यार आमकां कुरपा येवून आसा. द ग्रेस इज फ्लोईंग न्ही गी. बरें उदक वळटा आसतना मेळ्ळें उदक क्लीन जाता वय गी न्ही. आमकां कुरपा येता, जावं बरो एवकरिस्त सक्रामेंतांत, जावं बरो कुंभसाराच्या सक्रामेंतांत ही कुरपा येवून आसा. जर ही कुरपा बंद जाली तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें काळीज सैतानाचें त्या कामाक एक बिडार जाता. तशें जावचें नाका. ताकाच आयचीं वाचपां आमकां जागृत दितात. इस्रायल लोकांक सोम्यान म्हळें, तांकां वचून सांग, ती तुका आयकोवची नात, समजोवची नात. कित्याक तांचें तें विश्वासीपण नपय जाला. परत आमच्या जिविताची नवसरणी करया. सोम्या लागीं आमी विश्वासपणाचो बांद जोडया. आमचें काळीज क्रिस्ताचें काळीज जायचे भशेन आमी प्रयत्न करया. विश्वासान, भावार्थान जियोंक आनी क्रिस्ताच्या त्या पास्कांच्या बेस्ताक आमकांच तयार करया. आमेन. Bangarupe na sumya mujhe lagi जीवन मुझे दिले तुझे अर्पिता गीत या सुन तो सुलास मुझे चिन येसू रुग्या सुबी भेटून दिता कष्टाने वाव मुझे कुडीसू वायना सुबी भेटून दिता मोलादी तिरवे बंगारुपे ना सुम्या मुझे लागी जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आनी आमच्या पोटभेच्या लाभाक सर्वेस्पर म्हणून घेवं. कन्नवळ्या बाबा, तुज्या भुरग्यांची काळजां सगळ्या खोट्यापणांतली नितळ कर आनी अशें तांची धनां तुका मानो. खरें सुख तूं तांकां बसयताय देखून फडकिऱ्या दादोसपणाक ती लब्ध नशें कर. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वयशे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमची पातकी सैम आमी दामून दवरतेल्याव अशें आमच्या मस्तेचेर आमी जैत व्हरतेल्याव तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातेल्याव आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतेल्याव हे परी आमच्या सोडणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां संगती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 तळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ईदेनी पवित्र कर्म आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नवी आनंदीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नवे आनी ससनी कराराचें हें रगत पथकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गुट परगटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्याची आमी येतता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडणीची काल सुखात समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा,
आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळती कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजे परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमच्या सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकार मरे देवाचे माये संगती भाग्यभोवन जोजे ती सोपोती भाग्यभोवन धर्मदता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांचो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं तियास जेजू सांगाता तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडोंदराची यज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले मागणे आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बाबा सुगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुगेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया कोन्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदर जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशान अत्रेकतेले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुरती पुदवनी महिमा तुजी ससनाच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदांच खाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी आमी समेस्त सुभागी. सोमया तुमचे बरेचे मुखार फोवना तुज्या उतराणेस म्हाका भलायकी मेळटली. ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
म्हज्या मोगाळ भाव बरीनो एकटे बसया जे काळजांत जेजू आयला जुवाच्या मांजलांत आपूण मोरान मरच्या पयलें सोमी म्हणटा हांव म्हज्या शिसा सांगाता म्हजो पास्क जेवंक आशेता. कित्याक सोमी आशेता? आमचे स्वभाव आमची अस्कतकाय आमचे उणेपण देवाक कळीत आसा, पूण तो आमकां आमच्या अस्कतकायेन रावंक सोडना. बगार आपणाचेंच मांस आनी रगत दिवन आमकां कुरपेन धरून ताच्या सांगाता रावच्याक हो येवकारिस्त ताणें दिला. त्या पासून काळजांत आमच्या काळजांत बिडार करूंक आयल्या जेजू करगां दिवया, ताची सकत आमी घेवया. आमकां पाडाव करच्या आमकां नाश करच्या त्या संगतीता ताचे विरोध रावंक अशी सकत ताचे लागीं मागया. आमचे हातेर जावन आसा जेजू क्रिस्त, आमचे हातेर जावन आसा ताचें पवित्र नांव, आमचे हातेर जावन आसा ताचें पवित्र रगत. तेंच आमचें करूंक जाय अशी कृपा आमी मागया. जतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळच्या तुवेंच तें परगट केलाय. तुजे कुशेक सदां पाळो दिवच्याक मुजे पांय मुजे साल तीर आसूं दी. प्रार्थुया. प्रितीवन बाबा दैवीक जिवीत दिता त्या जेवणां तूं आमकां पोसाय. ताच्या गटायेन आमकां पातकांतली उबारून तुज्या कुरपेन मैपासान सांबाळ. ह्या गुटाच्या रुपान आमी घेता तें तुजें दैवीक जिवीत आमच्या नव्या जिणेच्या दिसपट्ट्या सालीन दिश्टी पडोवन दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन निबडिनो आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानदीक बाब रायन पिंटो कॉयरिस्तांक वाचप्यांक आनी तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां शुक्रार आनी हांगासर सांजेर 5:30 वरार खुर्साची वाट आसा. ताचे उपरांत मिसाचें बलिदान. तशेंच आयताराचें सांजेच्या 6 वरार उक्त्या मैदानार खुर्साची वाट. त्या उपरांत पवित्र सभेचें मागणें आनी साक्रामेंताचें बेसांव आसतलें. आमच्या भुरग्यांची सडताव परिक्षा जावन आयली. थोडी SSLCची आनी परिक्षा बरोवन आसा. तांच्या परिक्षेन आमी जैत मागता. भुरग्यांक ह्या दिसांनी हांगासर नव्यानाक आयिल्ल्या वेळार किर्तन गावंक वाचपां वाचूंक अवकाश आसा. त्या देखून तुमी आमचो कॉयरिस्ट सायमन मेस्त्री लागीं मेळ्ळ्यात जाल्यार खंयच्या दिसा खंयचें किर्तन गावंक वाचपां वाचूंक तो तुमकां आदार दितलो. प्रत्येक जावन रजेच्या दिसांनी भुरग्यांक अवकाश करून दिवचो. तशेंच भाग्यवंत हप्त्यांत हांगासर 40 वरांचें निरंतर साक्रामेंताचें आराधन आसतलें. भाग्यवंत हप्त्याच्या मंगळारा सकाळीं 6 वरार तें सुरू जाता आनी बुधवारा दीस सांजेर 9 वरार मिसा सोवें सोमता. 40 वरांचें निरंतर साक्रामेंताचें आराधन. हाचे विशीं चडीत विवर आमी तुमकां मुखल्या ब्रेस्तराचें दितले. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा पवित्र जाग्यांक भेट करूंक एक यात्रीक पयण आमी आसा केल्लें आसा. जुनाच्या 2 तारखेतावन 19 तारखे पर्यंत तें यात्रीक पयण चलतलें. प्रत्येक जावन रोमाक, पादवाक, आसिसीक, वातिकनाक, स्पेनाक, पोर्चुगलाक आनी फातिमा लूट्स आनी स्वित्झर्लंडाक. जे कोणाक ह्या पयणान भाग घेवंक जाय तुमी बेगीनच तुमचीं नांवां आमच्या लागीं दाखल करचीं.
देव बरें करूं. आतां नव्याना खातीर दिंबी म्हणया. बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्या सांगात रावनचो म्हजो संतोष म्हणटा तुमी तुजो मनशा सोयी जावं जियेलो सतराच्या गरजांनी तो मनशा पावलो पिडा गण दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका हो जालें नेण्याऱ्या शिकलो जेजी मस्त म्हूण वाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशा तांच्या सर गरजांनी पावता प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितले सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. म्हज्या मोगाळ इश्टानो आतां आमचे सोडयां दोळ्या आमी दंप्या देवाच्या अजीरपणांत आमी आसा कुटुंबा बसत प्रत्येक रितीन आमी मागया. शैक्षणीक परीक्षा बरोवन जाल्ल्या चर भुरग्यां पासत आमी मागया. युवा जाणां पासत आमी मागया. आमच्या घरा आसचे वाड्यांत आसचे शेजारा फिरगज कुटुंबांत इगज मतेन अख्ख्या संवसाराचेर मालगड्यां पासत आमी मागया. आज आमी प्रत्येक रितीन मागया. जायतीं कुटुंबां आमची क्रिस्तांव कुटुंबां कळीत आसून कळीत नासतना कुटुंबाचो संबंद जावं बरो वस्तू खातीर जाग्या खातीर झगडते आस तांची मनां बदलूंक आमी मागया. आमी प्रत्येक रितीन मागया. जायतीं संबंद प्रत्येक काजारी संबंद संवसाराच्या प्रभाव वळख जावन दुसरीच वाट तांणी धरले आसता तांचे मदीं विश्वासपणाचो भांद एकामेकांक समजून घेवचो तो मनोभव वृता जावं दी म्हणून आमी मागया. जायतीं कुटुंबां भुरग्याच्या देण्या पासत मागून आसात. सर्वेस्पोर त्या घरच्या स्त्रियांचे उदर पवित्र करून भुरग्यांचे देणे दिवं दी म्हणून आमी मागया. जायतीं भावंडां विविध रितीच्या पिडेक कश्टून आसात जावं बरो कुडीची मानसीक आत्मीक कुटुंबाची तांचे पासत आमी मागया. आमचे वैयक्तीक इराद्या पासत आमी मागया. सर आमची मागणी सांगात ताका भक्तीपणान आमी मागया. हे भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी हाच्या भितर उगडप गेली आसता आनी तुजो हात बेसावंदी उखल्लो आसता. तुका पातयेन उलोवन मारतल्या सक्तान दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमचे बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक शिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. भगिनी मदीं देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो.
देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे एयाच्या पाछा जेजू बाळका आमच्या बेजा काळजाचेर एकाकुलची दिश घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिनमोदीन बरयले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आणि इतल्या कान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वेले सकस आनी रासपण तुजी कुमोक आनी बुजोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळकान आमच्या जिवितांत केल्या सर उपकारा खातीर बेसांवा खातीर आशिर्वादा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया उपकारी मनान आमी मागया एवो उदार बाळो जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या देवा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजोबाच्या इमाची मरेफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी स लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी काळांतली दैवीक मजो जोडून दी स स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन आमची तकली बगोवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाच बरो तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना बाळक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां नमस्कार जुबलेवाच्या ह्या वर्सा बाळक जेजूचे वार्षिक फेस्त आचरण करचे संदर्भी आमी एक महत्वाकांक्षी अपूर्वचे योजन मांडून हाडला ते जावन आसा तुमकां हांगासर दिसचे प्रमाणे जुबलेवाच्या वर्सा दुबळ्या कुटुंबाक गरबांचे योजन आणि ह्या योजने मुखांतर सुमार 10 ते 12 लाख खर्चार एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळे घर बांधून दिवचे योजन आमी आसा केला। हे योजन बाळक जेजूच्या पुणशेताचे म्हणताना बाळक जेजूच्या भक्तिकाचे तशेंच
जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज हिका सांतीन म्हणपा सारन 100 वर्सां समचे संदर्भी 100 दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशिप दिवचे प्रोग्राम आसा केला. एका भुरग्याक 10,000 लेखान सुमार 10 लाख रुपये खर्च लागतात. हे बाळका जेजूच्या भक्तिकाचे एक योजन असता. तुम्ही जर मोठो आधार दिलो खंडी जावन ही दोन्ही योजना आमकां ह्या वर्साक जारी हाडूंक साध्य जाता. एकल्यान एका भुरग्याक स्कॉलरशिप दिवं येता, दोगांक तेगांक चौगांक अशें आमी सांगाता हात मेळयलो जाल्यार हे योजन जारीक हाडूंक साध्य आसा. तशेंच गरबांच्या ह्या योजनाक जर एकलो आपूण वण्टीक स्पॉन्सर रावता, टॅरेसाक स्पॉन्सर रावता, जनेलांक स्पॉन्सर रावता म्हणून मुखार आयले जाल्यार हे एक योजन अपुरबायेचें जुबलेवाच्या वर्साक एका दुबळ्या कुटुंबाक आसरो दिवचें. तर तुमी गळाई करतात कित्याक खंडी जावन तुमचें तें उदार मन आसतलें आनी हें उदार मन दाखोवंक हो एक अवकाश बाळक जेजूचें पुणशेत टर्न आसा. तर हांगासर सकयल दिल्ल्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमकां सकट विवर आमी फुडें दितले. हांव देव बरें करूं.